स्पीकर सर, हो ड्रॉप आउट जो इश्यू आहा पळय न्ही, आमी बऱ्याचशा इस्कॉलांक आतां एडेड स्कुलां हे ड्रॉप आउट करपाचो प्रयत्न चड करतात. आपल्या स्कुलाचो रिजल्ट 100% लागोंक जाय म्हणून नवेक भुरग्यांक हे फेल करून दवरप हो प्रकार थोडे कडेन आसा. त्या खातीर हांवें डायरेक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशें खंयच्याच हायस्कुलान जावचें न्ही, कारण ते भुरगे आमी आतां ट्रॅकिंग सुरवात केलां, म्हणजे फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 10th पर्यंत त्या भुरग्यांचें ट्रॅकिंग करून तो भुरगो खंय पावलो आनी कितें करता फुडें हें ट्रॅक करप. कारण हांव सदांच म्हणटा भुरग्याचें करियर घडोवपाचो जो हायस्कुलांतल्या टिचरांनी जर थोडोसो फॉलोअप केलो जाल्यार भुरगो 10वे उपरांत 12वे उपरांत आनी ग्रॅज्युएशना उपरांतूय कितें करता, कारण हें जर लक्षांत घेतलें टिचरांनी जाल्यार खरोखरूच बरें करियर घडूंक शकता. इवन दो एट हायर एड्युकेशन लेवलाचेर सुद्दां हांवें सांगलें नॅक एक्रिडिटेशन सगळें आमकां मेळटात, बट प्रत्येक प्लेसमेंटाक कितले भुरगे सिलेक्ट जाले हे फक्त इंजिनियरींग कॉलेज आनी पॉलिटेक्नीक न्ही, तर हाज्या फुडें ग्रॅज्युएशन कॉलेजींनी सुद्दां प्लेसमेंट मेला जे आहा पळय न्ही आसपाक जाय, जावपाक जाय. आनी आतां आमच्या इंजिनियरींग कॉलेज, पॉलिटेक्नीक, ITI हांगासर प्लेसमेंट जाता. प्लेसमेंटान भुरगे सिलेक्ट जाता विथ अ गूड पॅकेज. तूं तोंड वांकडें करूं नाका, तुजे जे शिपिंगवाले आहा पळय न्ही तांकांय आफय, म्हणजे तेंच्यांनी जर हांगा प्लेसमेंट घेतले आसत जाल्यार भुरग्यांक बऱ्यो नोकऱ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो मेळपाक शकतल्यो. तुका सगळ्यात वांकडें दिसता एक एकदां, त्या खातीर सांगता.